नमस्कार. प्रत्येक मनशार भितरी एक सुप्त जावन आशिल्ली प्रतिभा आसता आनी ते खंयची एक क्षणारी अभिव्यक्ती जावच्याक कारण जाता. असले एक आर्टिस्ट एक कलाविद जाल्याक आमगेले आयची परिचय आमी कोरून दिताची ताजे पयस फुडें तांगेले आर्ट आमी एक पळोवया. सो हें एक आर्ट आमी पळयलें म्हूण जाल्यार अंत भितरी एक पान आनी ताजे वयले उदका थेंबे आमकां दिसताचे जाल्यार हें केवल एक काळी कागदार केल्लेले धवे वर्णाचे एक चित्र म्हणून आमकां नमगुचें जायना. असले एक आर्ट केल्लेले रुपेश भंडारकर आमगेले आजी स्टुडियोन तूं हांगा आसा. तुका हे कार्यक्रमाक स्वागत करता. थँक्यू. रुपेश बंटवाळचो मूलतः आतां बेंगलोरा भितर तो उद्यमांत आसा. कोविड टायम्सार ताका सडनली एक स्फूर्ती येवन ताणें आर्ट वापस प्रारंभ केले. हाजे विशयार थोडें आमकां सांग. म्हणजे तुका सान आसतना तुका ताजी अभिरुची आशिल्ली, मागीर तूं कोविड टायम्सार कशी हें प्रारंभ जालें? हय, सो बेजिकली हांव सान आसतना मस्त आर्ट करता आशिल्लो. कॉलेज टायम्सार लायक आर्ट क्लासीस म्हळ्यार आर्ट आनी कोर न्हू केलो कॉम्पिटिशन्सांनी बरो विन जाल्ले आशिल्ले. बट वय पेरंट्स जाले अंत भितर म्हळ्यार चड एज्युकेशनांत फोकस करता म्हूण सांगिल्लें ती तेदना राबिल्लें. सो तशी ती मुखार वता म्हळ्यार 2016 म्हणटना वापस चिकेच एक इंट्रस्ट आयलें. बट हांव तें कंटिन्यू करूं जायनी. लक्कीली ऑर अनलक्कीली कोवीड आयलें. आर्ट लवर्साक जनरली मस्त जाणां आयकलां हांव स्टोरी की त्या टायमार मस्त जाणांनी केला. तशीच हांव एक तातूंतलो एकलो की आर्ट टायमार कोवीड टायमार रज आशिल्ली निमती टायम आशिल्ली निमती म्हाका ते आर्टाचे टूल्स मेळ्ळे निमती हांव एक सूर कोरया कशें जाल्यार दवरचें म्हणून एक आलोचना आयलें. सो मागीर फॅमिलीनय मस्त ताका सपोर्ट केलें. तूं अशी कंटिन्यू करना तें तुका हातान तुका सगळें हें आसा म्हणून खातीर तें हॉबीशी हांव करता आशिल्लो. तशी ती हॉबी करता तशें मुखार स्टार्ट केलें. ओके. सो तूं सांगलें हे एक वापस 2016 प्रारंभ जालें एक आसक्ती म्हणून सांगलो. सो तूं कशी तें प्रारंभ केलें? वापस एक फॉर्मल एज्युकेशन जेवन तूं आर्टान घेतली की? वय हांव एक्चुली एक आर्ट क्लासाक जॉयन जावचें म्हणून एनरोल जाल्लो आनी ताजे टूल्स आनी पुरो घेवन दवरले. बट हांव तें कंटिन्यू करूं जायनी ड्यू टू सम केलो कारणां निमती हांव ते क्लासीस कंटिन्यू करूं जायनी. बट म्हाका तातूंत एक कोरता म्हणून तातूंत एक इंट्रस्ट आयलें. सो तशें मात्र मुखार करूं जायना. सो कोविड टायमार हांव मिगलितल्याक हांव एक्चुली मिगलितल्या हांव शिकिल्लो आर्टिस्ट म्हणून सांगयता. म्हळ्यार युट्यूबार केलो विडियोज पळयला. बट म्हाका मिगले इंट्रस्ट आरे हांव जावन म्हाका कसो मिस्टेक्स केल्यार होडना हें जाल्यार म्हणून हांव नथींग टू लूज म्हणून स्टार्ट करून हांव केलेलें. आमी केलो तूं केलेलें एक आर्ट पळोवया हांगा. सो आमी आतां हें पिक्चर हें चित्र हें खंयचें? हें एक मिगल फॅमिली मेंबर आले अम्माले पिक्चर. हां. सो तांणी तांगेलो अम्माले एक पोर्ट्रेट म्हाका जावका म्हणून एक सांगिल्लें आसता. तेन्ना स्टार्ट हांव जस्ट केला इतलें कोविड टायमार. तूं लायक ऑन करता न्हू मिगल एक हें एक मिगल अम्माले एक पोर्ट्रेट कोरून दिता. मस्त ओल्ड एक ब्लॅक एंड व्हायट पिक्चर आशिल्लें. सो तें तांणी दिल्ली म्हाका करूंक. सो हांव तशीच एक A3 सायज पेपरार सिंपल एक पेन्सिल आनी चारकोल ओट मिक्स करून एक आर्ट स्टार्ट केला. सो तो तांणी तें पळोवन मागीर सांगलें तुमकां एक हें आसा तशी तूं कंटिन्यू कर येता म्हणून तांणी मस्त म्हाका सगळे फॅमिली जेवो म्हगेले गर्दी बायलेन जेवो प्रत्येकल्यान मस्त सपोर्ट केलो त्या टायमार. तूं तशी कंटिन्यू करका आमकां शिकोवका म्हणून परत. ओके. हय. सो हें हय किशोर कुमार. हय किशोर कुमार. सो हें एक मिगल एक आनी एक कझीन आसा. ही इज अ व्हेरी गुड सिंगर. तो ताका किशोर कुमाराल पद्य म्हणजे म्हळ्यार भारी इश्ट. सो ताका एक कर्टेसी हेजेर हांव एक तुका किशोर कुमाराल एक कोण दिता म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें. सो ताका हांव ताका घरान भितर एक हें घालचे खातीर हांव एक कोण दिलेलो ताका. हें धव कागदारी गाणें हय चारकोल. बेजिकली चारकोल पेपर चारकोलार चारकोल म्हळ्यार आमगेलो इंगळो. हय चारकोल म्हळ्यार इंगळाची. बट तांतूं आतां मस्त टॅक्नोलॉजी आर्टा खातीर इंगळ केल्लेलो आसा. हय इंगळ आसता. तांतूं पेन्सिल्स आसता तुगेलो वायन स्टीक आसता. वायन स्टीक म्हळ्यार चारकोल वायन म्हळ्यार तुगेलें जळ्ळल एक हाजे बड्डे म्हणून येता हाजे तें मस्त वर्स फुडलें हें जावन आसता. सो ताज्यान तूं करचें. सो
पण हें चेडणालें एक हय हें एक तशी प्रती एक आर्ट हांव त्या टायमार विंगड टूल्स म्हाका तें आर्ट टूल्स कलेक्शन म्हाका मस्त इंट्रस्ट आसा सो हांव विंगड पेन्सिल्स जर हें जर कलेक्ट करचें म्हाका हॉबी सो त्या हें एक विंगड टायप कार्बन पेन्सिल मस्त रियलिस्टीक तेन्ना हांव जस्ट स्टार्ट केलें रियलिस्टीक जो हायपर रियलिस्टीक म्हाका गोत ना कितले हायपर रियलिस्टीक म्हणत म्हणून बट इट्स मोर रियलिस्टीक पिक्चर तशी साना चेडवाल एक रेफरन्स इमेज तो घेवन हांव अशें करूं एक प्रयत्न केले हय सो तशी रियलिस्टीक तेन्ना फस्ट स्टार्ट केलो नेक्स्ट ओके सो हें एक सिंपल कार्बन पेन्सिलारीची विंगड नमने विंगड कंपनीचे त्यामुळे जशीच एक मेन रिंकल्स आनी पुरा कशी कोर येता म्हणून एक प्रयत्न केले सो तशी तें पुरा पळोवन कोर येता म्हणून दिसलें मागीर मुखार हे जालें आर्ट हय हें भारी छंद हें आर्टचा केलेलो हांवें म्हगेल भयणी US आसा तीन केलो टूल्स थंय तुका हाडलेले आशिल्ले सो ते हांतू कशें म्हळ्यार वेरी मिनिमल यूज ऑफ पेन्सिल जो हे सो तुगेलो केलो विंगड नमने टूल्स असो केलो तांतू यूज केलेले आनी असल पुरा टेक्निक्स यूज केलेले ती असल रियलिस्टीक ऑर हायपर रियलिस्टीक आर्ट तूं मस्त वगी कोर येता बट तें शिकूंक म्हळ्यार तुका तें फावंडेशन कळका जाल्यार टायम लागता एक पाटी कळ्ळी म्हण जाल्यार तूं आर्ट पुरो मस्त वगी करून हें कोर येता नाही अंतूत भितर दिसता तुगेलें कल अंतूत भितर कितलें आसा तुगेलें टॅलंट कितलें आसा म्हळ्यार करेक्ट कळटा म्हळ्यार खाली एक हाता चमत्कार न्हय अंतूत भितर एक तुगेलें अंतर्गत जावन अशें प्रतिभे कितलें आसा म्हळ्यार आमकां दिसून येता हें एक भारी एक आश्चर्याचें अंतूत भितर काळे कागदारी धवे बंड घालून केल्यात नवा हय हांव तेंची काळे कागदारी मस्त सकट कोर येता म्हळ्यार तुका आनीक रियलिजम आनीक उदेन दिसता जाल्यार हें आसा आनी तूं कलर पेन्सिलारी कोर येता चारकोलारी कोर येता हें एक एक्चुली एक आर्ट म्युजियमाचे आमकां रावलो एक्चुली आर्ट गॅलरी सो थंय एक एक्झिबिशन आशिल्लें सो थंय एकल्यान असलें एक केलेलें पळोवन तें इन्स्पायर जावन तांत तूं कसो कोर येता म्हणून हांव तें शिक्कन जावं कसलें हें कर न्ही जाल्यार तें कसो कोर येता म्हणून एक अशें एक पळय बेजिकली कशें म्हळ्यार एक पाटी आर्ट आमकां कळ्ळी म्हण जाल्यार मागीर तुमी कसलेंय कोर येता बेजीक कळ्ळार तुमी कसलेंय तांचे भितर क्रिएटिविटी कोर येता सो तांणी कशी टॅक्नीक यूज केला म्हणून म्हाका गोतना बट हांव म्हगेलें बेजीक म्हाका गोत आशिल्लें टॅक्नीक यूज करून हांव एक प्रयत्न करून हें केला सो हांतू हें जस्ट स्टार्ट सो हांतू हांव मस्त सकट आनीक मुखार मस्त सकट कोर येता सो एक बेजीक म्हाका कळ्ळा एक अशें कोर येता म्हणून ओके एक हय हें हांवें एक विंगड नमनेच म्हळ्यार इंडेंटींग टूल यूज करून हांव केलेलें सಣ್ಣ चेडवान आनी बरो सुलभ हें बरो करून कोर येता सो तूं ह्या संदर्भात तूं सಣ್ಣ चेडवान सुलभ भायर कर येता म्हणून सांगलें तूं कसलें एक क्लास एक चेडवां शिकोवचें कसलें एक हें आसा की कसलें आलोचन केलेलें आसा की कोवीड टायमार म्हगेले जी रिलेटिव्जांनी आनी बरो म्हाका मस्त हें केलें की आमकां एक तूं आर्ट अशी शिकोवका तुका इतू सकट गोत आशिल्ली ती आमकां एक तें नॉलेज ट्रान्सफर करता म्हणून ताणें एक रिक्वेस्ट केलेलें आशिल्लें सो म्हाकाय तेन्ना सुरी हेजिटंट आशिल्लो हांव म्हळ्यार तितलें वकील तुका म्हगेलें सांगचे रितीन बरो कशी तांकां कळटलें की ना की कशें म्हूण म्हाका गोत ना हांव टिचींग एक्सपिरियन्स म्हाका ना आशिल्लें सो तेन्ना अशी एक आमगेलें एक जन कशी सो तशें म्हणून स्टार्ट केलें हांवें सो म्हाका लायक सपोर्ट मेळ्ळें तांकांय लायक एक्सपिरियन्स जाल्लें सो तें एक कांय 6-7 म्हयन्या वयर तेन्ना हांव केलां ऑनलायन क्लास आसा सो तें शिकोवच्याक आनी बरो कितले सादारण कितले चेडवां आशिल्लीं जी अरावंड 40 to 50 जाणां हांव शिकयलां हांवें जवळ सो हें क्लास आतां कंटिन्यू जातास की आतां जस्ट स्टार्ट करता आसा आतां मुखार हें म्हणटा तुका न्हू क्लास स्टार्ट करुया म्हणून एक आयडी घाला आतां समर वेकेशन चलता आसा बट तें कंटिन्यू करता आसता समर वेकेशन सगळें आसतलें मुखार कंटिन्यू करता म्हळ्यार कितलें जालें तितलें म्हाका तें विंगडा शिकोवचें म्हणा तें क्लासां निमती शिकयले निमती म्हाका आनीक चेड शिकूंकय मेळ्ळें आनी नॉलेज ट्रान्सफर केलें तितलें चेड आमगेलें नॉलेज इम्प्रूव जाता म्हणून म्हगेलें एक भावना तशें हांव तें क्लासीस डेफिनेटली मुखार सुद्दां म्हणून एक आलोचन केलेलें आशिल्लें आतां तुका हें कशें तूं मॅनेज करता तुगेलें उद्यम आसा तुगेलें हें चेडवां शिक्षणाचें म्हळ्यार चेडवांक शिकोवचे विशय जो आनी आर्ट करचे जेव तुका आर्टान तो नवें एक तें एक वाट धरला तुवें त्या वाट्याक भितर लायक शिकता आसा म्हणून तुका कळ्ळें कशें मॅनेज करता वय सो बेजिकली कशें म्हळ्यार एक खंयच्या मनशाक एक इंट्रस्ट आसा म्हळ्यार कसल्याकय ते टायम काडटा म्हळ्यार एक विशय
तशी ताका टायम म्हूण ना, एक दिसाक हांव 6 घंटे 12 घंटे थंय केलेले आसा, केलो पाटी 4 घंटे केलेले आसा, केलो पाटी अशी जी एवरी डे. बट हांव म्हाका तशें म्हणटा हांव एवरी डे कसलें एक आर्ट जो अशी एक स्केच ट्राय करता आशिल्लो, तेन्ना तुका आतां ते. सो जल्द तितले हांव सकाळी अर्ली मॉर्निंग फॅमिलीन उठा न्हू, ह्या परत जेवचे फुडें अर्ली मॉर्निंग उठ्ठाचे म्हाका पुर्तून अभ्यास आसा, तेन्ना करता आशिल्लो. एक लेट नायट बसूनय करता. सो त्या मेन टायम हांव न्हिदोचे की हुणी जाल्यार व्हडना, तेन्ना हांव चड प्रॅक्टीस करता आशिल्लें. तशें करून म्हगेले वर्नल कामय जाता, प्लस आर्टाचे कसं तांचे मुखार डायरेक्शन आसा, हांव तें अभ्यास की कसं म्हणून करता सगळें. आता तू चड केलेले आर्ट आमी पळयले म्हणजे आनी थोडे आर्ट तुगेले आसा वायल्ड लायफाचेची चड आर्ट आसा आनी ब्लॅक एंड व्हायट आसा. हाका कसं एक कारण आसा की ते कसं अट्रॅक्शन म्हणून म्हणत ना, हांव कलर आर्टय केलेलो आसा, कलर पेन्सिलार केलेले आसा, एक 3-4 आर्ट केलेले आसा. बट म्हगेले एक अट्रॅक्शन जेवो म्हगेले एक इंट्रस्ट चड म्हाका ब्लॅक एंड व्हायटारी वता आसा. सो ब्लॅक एंड व्हायट म्हळ्यार पेन्सील आसच्या पुरो, चारकोल आसच्या पुरो, व्हायट आनी ब्लॅक कलर पेन्सील आसच्या पुरो, जेवो पॅन पेस्टल्स म्हूण मेळटा तें आसच्या पुरो. सो ब्लॅक एंड व्हायटान तो मस्त सगळ्यात आसा. सो हांव जनरली पळयलां भितर 30 जाणां पुरो ऑयल पेंटिंग्स जेवो हें पुरो करता आसा. सो हांव तें करूं पळयलें म्हूण न्हय, तें म्हाका बट म्हाका चड अट्रॅक्शन हांतू भितर आसा. तो ब्लॅक एंड व्हायट आशिल्लें तें एक तें कॉन्ट्रास्ट आसा पळय, म्हाका तें कलरान तितलें एक अट्रॅक्ट करूं. हांव कलर केला तें अट्रॅक्शन म्हाका हांतू ब्लॅक एंड व्हायटान चड दिसता आसा. सो तशें हांव त्या हांतू भितर आनीकय चड शिकून जेवो तांचो एक्सपेरिमेंट करून जल्द तितले चड नवे टायप कसले कोरया म्हणून एक आलोचन केला. ताजे विशयी हांव करता आसा, पळोवया मुखार कशें जाता म्हणून. पळय हें एक म्हाका आश्चर्य कसं म्हणल्यार हे तुगेले काळे ब्लॅक एंड व्हायट चित्रांत तूं पैकी हें एक सडनली कलर येतना आनी सेम ते आर्ट तुका हे पक्षी इतली रियलिस्टीक जावन तुका येवच्याक तुगेले आसक्ती कशी? ओके, हांतू म्हगेलो मेन इंट्रस्ट म्हळ्यार 2010-11 तुकून हांव एक्चुली एक बर्ड फोटोग्राफी ऑर तुका वायल्ड लायफ फोटोग्राफीन म्हाका इंट्रस्ट डेवलप जालेलें. सो तेदन तुकून 10 वर्सां परस चड हांव वायल्ड लायफान मस्त प्रति वर्स खंयचे एक बर्ड तुगेले बर्डींग डेस्टिनेशना वचून एक बर्ड्स पळोवचे आनी ताजे बर्डाची फोटोग्राफी करचे, ते वायल्ड आसचे, तें इंट्रस्ट म्हाका पूण तुकून आशिल्लें. बट फोटोग्राफी इंट्रस्ट म्हाका 2010-11 तुकून स्टार्ट जाला, प्रारंभ जालेलो. आनी तांतू म्हाका ते आमी वचची म्हळ्यार एक प्रिस्टीन फॉरेस्टान लायक नॉर्थ इस्टान तुगेले अरुणाचल प्रदेश जावो, भूतान जावो, थंय परत चमकल निमते आनी नारकोंडम आयलँड एक म्हणटा एक आयलँडा वचून एक बर्ड पळयलो आसा. नारकोंडम आयलँड म्हळ्यार खंय जाता तें? नारकोंडम आयलँड म्हळ्यार इट इज त्या इंडियाचे एक ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द एक आयलँड. सो त्या थंय एक वॉल्कॅनीक आयलँड आसा. सो थंय एक रेसिडेंट बर्ड आसा, ताका नारकोंडम हॉर्नबिल म्हणचे. हॉर्नबिलान मस्त नमुनो आसा, हांगाय इंडियान थंय मस्त नमुने आसा, वर्ल्डान मस्त. सो ते नारकोंडम हॉर्नबिल म्हळ्यार ते थंय मात मेळचे. सो इंडियाचे केलो ऑर्निथॉलॉजिस्ट आसा जी, सो तांणी एक ट्रीप प्लॅन केल्लो आशिल्लें. सो म्हाका तांगेलो लायक कॉन्टॅक्ट आशिल्ली, तांणी म्हाकाय व्हेलें एज अ फोटोग्राफर हें करूंक म्हणून व्हेलें. सो थंय आमी वचून तें नारकोंडम लायक करून पिक्चरायजेशन करून ताजी डॉक्युमेंट्स परत आनी पुरो हें करून रिसर्च करून तें पुरो केल्लें आशिल्लें. सो आमकां तेवूय एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळें. सो बेजिकली म्हाका बर्डींगा वेरी मस्त फोटोग्राफिकली इफ नॉट ऑर्निथॉलॉजिस्टान भितर स्टडी विशय न्हय जाल्यार एटलिस्ट पळोवचें, ताजे बिहेवियर कळचें, अर्थ करून घेवचें आनी ताजे फोटोग्राफी करचें एक इंट्रस्ट फुटून आशिल्लें. सो आतां तें म्हगेलें आर्टान ट्रान्सफॉर्म जाता आसा. सो आतां हांव आर्टान चड वायल्ड लायफ मॅमल्स जेवो बर्ड्स जेवो, सो तांतू चड म्हगेलें इंट्रस्ट दिसता आसा. along with तुगेले पोर्ट्रेट्स आनी ह्युमन पोर्ट्रेट्स करता हांव एब्स्ट्रॅक्ट. ह्युमन पोर्ट्रेट्स फस्ट 2-3 ह्युमन पोर्ट्रेट्स आमी पळयले, ह्या वायल्ड लायफाचेची, ह्या कलर पेन्सिलार केलेलो. आनी नेक्स्ट हे घोडाचे. हय. ओके, हे कितले सायजाचे? हे पेपर सायज 40 इंचेस बाय 32 इंचेसाचे पेपर हॉर्स. हय.
हे एक हेजे विशीं सांग हे फोटो दिसता हय हें बेजिकली जस्ट मिगेला नटराजाचे एक पेन्सिलार हांव कोरया म्हणून एक आलोचन केलेलें सो सिंपल एक नटराज पेन्सिल आनी ताची पावडर यूज करून हांव एक रियलिस्टीक जे हायपर रियलिस्टीक म्हणटाची सो तांतोची केची चड डिटेलिंग दाखोवन उदेन तशी ड्रॉइंग कोरया म्हणून एक ट्राय केलें सो भारी छान जाला हय हय रियलिस्टीक फोटोस आयला हय 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 हें पुरे अर्ली हें स्टार्टींग हांव जस्ट स्टार्ट करतना चारकोल आनी हें तुका कार्बन पेन्सिल मिक्स करून केलेलें अशें आनी खंयचे आसा हें पन्नाचे आमी पळयलें सो ह्युमन फेसीस ह्युमन जे तूं एक दोनदा केले आनी तूं कोणाले विंगड मस्त केला हांवें ह्युमन पोर्ट्रेट्स तशें कमिशन आर्ट्सांनी बरो मस्त केल्लो आशिल्लो हांवें हांव खंय सोशल मिडियान ते पोस्ट कर न्ही बट मस्त केल्लो आसा जनांक गेले केलो जेन्ना हांतू भितर कशें म्हण आजकाल नवे ट्रेंड कशें म्हणल्यार गिफ्टींग आयटम्स कॉर्पोरेट गिफ्टींग म्हणटा पळय सो तांकां बॉसाक जेवो एक दोन केलेलो आसा हांवें सो तांणी अशी विंगड गिफ्ट दिवचे बदला हें तांकां पुरा ते एक इमोशन्साची विंगड आसा आनी तें एक फॉर लायफ टायम एक रिमेंबरन्स म्हणून हय तें पुरा तशें पुरा केलेलो आसा आनी पयलीं तुगेले सोशल मिडिया पेज पळयता आशिल्लो तातूंत संयमेंद्र स्वामेले आमगेले काशी मठाचे संयमेंद्र स्वामेले पळोवचे म्हणल्यार हाजे एक विशय तें कशें म्हळ्यार म्हाका एक इन्नर हंतूकून आयलें की म्हाका एक स्वाम्याले एक फूड हांव केला काशी तुका सुधींद्र स्वाम्याला एक फूड फस्ट स्टार्टिंगार केलें फस्ट आशिल्लें सो संयमेंद्र स्वाम्याला एक कोरका म्हणून म्हाका भितर दुखून एक सडन आयलें तेरा वेळार सो तशें हांव तें स्टार्ट करून म्हगेला रेफरन्स इमेज तितले क्लियर ना आशिल्ले बट हांव जाले तितले प्रयत्न करून एक केलेलें आशिल्लें हंतू म्हळ्यार म्हाका सॅटिस्फॅक्शन म्हाका दिसता विंगड खंयच्यान म्हाका मेळ्ळी आर्टला केलेलें बट हय चारकोलाची हें ना हें ओन्ली पेन्सिलार केलेलें पेन्सिल आर्ट ओन्ली पेन्सिल आर्ट आनी चारकोल आनी जायना अशी जाल्यार तितून तुका तें ब्लॅक कॉन्ट्रास्ट कशी हाडयता म्हळ्यार तें एक नवें शिकून हें करून मेळ्ळें हय बरें चल जालें हय असो तुगेले एक अभिव्यक्तीक असल एक एक क्षण चिकी लेट जाल्यार लायफान भितर आयच्या दिसार तुका एक तांचे विशयार मस्त उमेद वाडतास आनी तुका जन एप्रिशिएट करतासाची मस्त जनाले एक अभिमानान तुका तुगेलें आर्ट कसं म्हण तांणी विश्लेशण करतना तुका एक खुशी जाता तें एक फुलफिलमेंट तुका आयच्या लायफान तूं एक नमुने आनी मुखारची वाट तूं कसं नाय कोरका म्हणल्यार क्लांत भितर हय सो तुमी सांगला म्हणजे ती सॅटिस्फॅक्शन लायफान कसं म्हळ्यार तूं दुड्ड विंगड बिजनेस करून कमावच्या पुरो हें म्हळ्यार दुड्ड बट एप्रिसिएशन आनी तें हें मेळचें खंयचें एक फील्ड तुका मेळ्ळें म्हण जाल्यार तें म्हाका दिसता सोडून वचचें म्हणून हांव दिसता दुड्ड करचें केन्नाय कोरयता कोरून दवरना अशें पुरो बट आर्ट फिल्डान तूं म्हाका दिसता म्हगेलें कसं की एक देवान कसं की दिलेलें आसा म्हणून लेखतस हांव सो त्या मुखार आतां हांव जालें तितलें फूल टायम कोर न्हू आनी तूं कसं पुरा नव कसं कोरयता तें कोरून मुखार सोया म्हणून एक आलोचना देवान म्हाका दिला म्हणून लेखतस हांव सो मुखार म्हगेली आयडी कशी म्हळ्यार अशीच जाल्यार वायल्ड लायफ आर्ट जरी व्हड व्हड आर्ट्स आनी तुगेले पोर्ट्रेट्स जरी असल पुरा कोरया म्हणून एक आलोचना केला आनी मस्त सगळें आयडी आसा मुखार कोरया म्हणून लेखला तशी जेवो तुगेले एक अभिव्यक्तीक एक छान प्लॅटफॉर्म तुका मेळ्ळो आनी तुगेले अभिमानी बळग अभिमानी गण चड जावची आनी तुका चड ताजे निमित्त बरें जावं म्हणून हांव आशेता आजी आमगेले स्टुडियो येवन इतली पुराय तूं वांटून घेतिल्ल्या तुका देव बरें करूं म्हणून सांगता हांगा हे कार्यक्रम समाप्त जाता नमस्कार.